म्हजें नांव सिया कामत आणि हांव VM साळगांवकर कॉलेजीन थर्ड इयर BA शिकतां. हो जो प्रोग्राम केल्लो आसा म्हणजे यंग लिडर्स कॉन्क्लेव फॉर विकसीत गोवा विकसीत भारत 2047 आमच्या CM सरान, तो आमच्या जे यूथ आसात, यंग लिडर्स आसात तांच्या खातीर खुबूच फायद्याचो आसा. आयच्या प्रोग्रामाचें हांवें सुत्रसंचालनूय केल्लें आनी आमकां CM सरान तांच्या एड्रेसान खूब बऱ्यो बऱ्यो गजाली सांगल्यो. एका लिडरान कशें आसचें आनी कशें जावचें, एक बरो लिडर जावपाक खंयच्यो क्वॉलिटीज जाय पडटा, ह्या सगळ्या बद्दल आमकां आज खूब म्हायती मेळ्ळी. तांचे बरोबर एक इंटरव्यूय जाल्लो जो खूब बरो आशिल्लो. आतां फुडें हांगा पॅनल डिस्कशनूय जावपाचें आसा. सो हांव इतलेंच म्हणपाक सोदतां की हो जो कॉन्क्लेव आसा तो आमच्या कॉलेजीच्या जे GS आसा, SS आसा, तांणी सगळ्यांनी ते हांगा आयल्या आनी तांच्या खातीर बाकीच्या युथा खातीर सुद्दां हो खुबूच फायद्याचो आसा. Your message to youth? My message to youth is just that they should follow the ideals of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand जी म्हणटात की अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज रिच्ड. एक बरो लिडर कसो जावप तांणी आमकां खूब शिकवण दिल्या. सो आमकां आयच्या जगान गरज आसा की आमी ते शिकवणीक फॉलो करपाचें आनी तांच्या पावलार पावल दिवन फुडें वचपाचें.